नमस्कार बळवे प्रुडंट खबरो। Headlines brought to you by MVR Homes, Beyond Luxury. नुस्ते आयातीक पर्याय ना, बंदी परवडना, FDA ची व्यवस्था जाग्यार पडा मेरेन बंदी, स्ट्रिक्ट एक्शनीचे मुख्यमंत्र्याचे उतर, विरोधक म्हणटा इशू व्यवस्थित हाताळो ना, एक्शन घेता तेन्ना खरी। म्हादय लवादाचो निकाल येवचे पयलींच कर्नाटकान उदक भुयारी कालव्या वरवीं चोरलें। 5 किलोमीटर भुयारी कालवो, व्हिसल ब्लोअर म्हादय बचाव अभियानाचो दावो, गोंय सरकार बेसावध। शार उदरगत मंत्री म्हापशेचो आमदार फ्रांसीस मुंबय लिलावतीत एडमिट, सुत्रां सांगतात खर दुयेंस, चल्ले उपचार, अधिवेशन भरना। दुसरे वटेन सुदीन विधानसभेत हाजीर। चिखले रेजिना मुंडी हायस्कुलाचे केजीच्या भुरग्याक डेंग्यून मरण, 6 वर्सांचो भुरगो डेंग्यूचो बळी, स्कुलाचे बांदकाम सायटी वेल्यान पातळ्ळो डेंग्यू, भुरग्याच्या सेफ्टीचो हुस्को। सुर्ला 70 खासा ग्रामसभेत गांवची बार्रां बंद करपाचो थाराव बहुमतान पास, 199 आड 10 मतांनी थाराव घेतलो। पुलीस बंदोबस्तांत ग्रामसभा, लोकांचे बार्र वाल्यांकडेन वाजले। आणि ड्रग्स पावल्या गावागावांनी, स्कुला कॉलेजींनी, गोंयांत ड्रग्सांचे प्रोडक्शन, पिसुल्ल्या आयडीसी ड्रग्सांचे रेडीत फॅक्टरी वालो, बीजेपीचे सरचिटणीसाचेर एक्शन कितें जाली, सरकाराचेर विधानसभेत दुबाव। गोंयकार खातात ते कितलेशेच नुस्तें गोंयांत जाय तितलें मेळना। नुस्त्याच्या आयातीक पर्याय ना, FDA ची व्यवस्था जाग्यार पडा मेरेन बंदी वाडोवं येता, मात फॉर्मेलिनाचो इशू नाका तितलो तापयिल्ल्यान टुरिझमाचेरय परिणाम जाला। FDA वरवीं ह्या फुडें खर एक्शन घेतले म्हूण मुख्यमंत्र्यान उतर दिलां। सरकारान ताकतिकेन एक्शन घेतली ना ताचो हो परिणाम। एक्शन घेता तेन्ना खरी म्हूण कांय आमदार उलयले। आमी करूं सोदनाय, गव्हर्मेंटान जर रायट एक्शन घेतलें जाल्यार हें जावपा न्ही। Speaker sir, we want a judicial inquiry into it. How it has happened, what has happened. Let the people know. हांव जाणा थिंगाय तुमी इंटरफेर जातले, नो प्रॉब्लेम, बट एटलीस्ट लोकां पर्यंत पावनी। आता हे भाशेन हान हे आज एसोसिएशन तयार जाला। एसोसिएशन पळय आशिल्लें, ते एसोसिएशनाक आमी 100 जाण आशिल्ले तर 100रांतले जे पळय बारीक नुस्तें आशिल्ले ते हान फकत त्या वर्सा हांगा त्या वर्सा म्हणटो हांवें तुका नांव काड सांगता, त्या वर्सा म्हणटात मार्केटांत आहा तो इब्राहिम मावलाना, हो त्या वर्सा जाला। त्या छाडल्यान दुसरो आहा तो अबूबकर, तिसरो आहा तो RPM, चवथो आहा तो सुलतान। पण हे सगळे पळय नुस्तें खावपाक गिळपा आसले ते बारीक नुस्तें खान हे तयार आहाय थिंगा, आनी हेका लागून हें आज थिंगा भानगड जाता। So we must have a regulatory mechanism on a permanent basis. Let us be one on this issue. आणि जे कितें करपाक जाय ते करूंकूच जाय। चीफ मिनिस्टरान आयज एक आमकां जे रिप्लाय दिला एकदम बरो आहा, पूण तेचेर फुडें केसीस बूक जावपाक जाय। हे जे कोण हाडटा तेंचेर केसीस बूक जावपाक जाय। हें जातलें हो ना ते ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आमकां सांगूनी। Speaker sir, I request the Honorable Chief Minister that entry of fish be banned not just for 15 days but increase the ban period until every related issue is put in place and the necessary mechanism is also put in place to ensure safe fish. What happens to the imported fish? What is the mechanism? Because lots of fish is imported. I have my own doubts whether imported fish also carries formalin. Because म्हाका दिसता बहुतेक खुबशा हॉटेलांनी imported fish is consumed and that remains here for 20 days, 25 days must be. So whether government has any mechanism even to check that imported fish, but imported fish बरें लागता म्हणून सगळे जाण खातात बऱ्या हॉटेलांनी गेले जाल्यार. So I would only suggest that you work out some mechanism. सायडीक पयले तर 2-3 कोण आमदार आसतले जे ते धंद्यान आसा म्हणून वायट न्ही, धंदो करचो। जर ते त्या धंद्यान आसात फिशरीज बिजनेसान तर तांकां मागीर हो जो विशय जो येयला फॉर्मलिनचो तांकां केन्ना तरी पयलीं कळोंक जाय आसलो, पूण तेंच्यांनी केन्ना हे लोकांसमोर सरकार समोर किंवा गोंयच्या हाडूंक ना। पण म्हाका दिसता इट इज माय गव्हर्मेंट
that who brought this notice to the state of Goa, to the people of the Goa. त्यांना आमची टिका करच्यापेक्षा त्यांच्यानी आमच्या सरकारचे अभिनंदन करूंक जाय की आम्ही हो विषय लोकांसमोर हाडलो म्हणून. आता तुम्ही कितें म्हणटा हांगा फॉर्मुलेन ना म्हणटा, आतां बॅन काडपाचो परत ट्रक येतले, स्टार्ट ट्रक परत चालू, कितें आसा कॉंग्रेच्युलेट करपा म्हणटा आमचो पाटणेकार. म्हणल्यार कितें जालें, फॉर्मुलेन मेळ्ळें काय ना मेळ्ळें अजून काय कन्फ्युजन ना. बंद म्हणल्यार केन्ना पासून बंद घेतले जाल्यार कशें घेतले, खंय तेजें इन्स्पेक्शन आसतलें, खंयच्या गेटीचेर कोण आसतलो, खंयसान बंदी खंय आसा, आतां बंदी खंयच्या गेटीर आसा, व्हडल्या ट्रकाक बंदी आसा काय सगळ्या गाड्यांक बंदी आसा, खंय बंदी आसा. आनी मागीर ट्रॉलरांनी दुसऱ्या उदकांतल्यान आयले जाल्यार खंय बंदी आसा. स्पीकर सर हे क्लियर जावंक जाय. हांव हे अशें कोणाक ब्लेम करपाचो प्रयत्न करना, पूण सरकारान हाजेर क्लियर जावपा जाय. आमी हे इम्पोर्ट बंद केलो, परमनंट बंद करुया. नुस्तें खावपाक मेळपाचें ना तुमकां, कल्पना आसा? हें कितें तूं कितें खबर आहा, तुका डिटेल खबर आहा नुस्त्याचें ताणें हाडचें म्हाका. जाय इतलें नुस्तें येता गोंयांत जाय तरेचें, तो आहा लागीं हांगा. उलय मातसो, उलयल्या शिवाय उलोव नाका, नाल्यार म्हाका मेकळो मेळ, हांव दाखयता तुका फिगर्स. गोंयांत पापलेट मेळना. हॉटेलांत म्हणजे कितें, हॉटेलवाले कितें करतले, तूं पळय घेता पळय नुस्तें फाटल्यानच्यान, ते हॉटेलवाले भायल्या भायर घेवन वतले आनी तुका नुस्तेंच मेळचें ना. आनी लोकांक कॉमन मनशाक नुस्तें आमी भायरी करचें न्ही. कितें आपल्या मनाक येता तें स्टेटमेंट करतात आनी चालू जातात. सो लेट अस बी मोर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज दीस इज असेंब्ली. And I assure that I will set up proper checking mechanism and हाजी गरज केन्ना चड पडटा तें सांगता. ड्युरींग 2 months बॅन पिरियड, तसोच डिसेंबर जानेवारी आनी एप्रील मेक चड गरज पडटा. सो फ्रिक्वेन्सी वील बी मोर ड्युरींग दीस मंथ्स. द रेस्ट ऑफ द मंथ ऑल्सो वी वील हॅव फ्रिक्वेन्सी, बट I assure everyone that we will put this mechanism in order before we lift the ban. कळसा बंडोराचे उदक मलप्रभेक चोरये व्हरपाचे कर्नाटकाचे कर्म यशस्वी. 5 किलोमीटर भुंयारी कालव्यांतल्यान कर्नाटकान उदक चोरलां म्हूण म्हादय बचाव अभियानाचो फुडारी पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकाराचो दावो. 21 ऑगस्टाक म्हादय उदका लवादाची मुजत सोंपता, ते पयलीं लवादाक निकाल दिवपाचो आसा. पूण कर्नाटकान सगळ्यांक बेसावध दवरून उदक व्हेलें. गोंय सरकारान हाजेर ताकतिकेन हालचाली करच्यो म्हूण अभियान मागता. कर्नाटक सरकारान सध्या कणकुंबी हांगासर कळसाचे उदक मलप्रभेन वळोवन व्हरपाचो जो आपलो षडयंत्र आसलें ते तेंच्यांनी यशस्वी केल्लें आसा. सध्या कणकुंबीच्यान जी कळसा न्हंय आसली ती गोंयच्या दिकेन आसली, पूण आतां कांय दिसा सावन ही कळसा न्हंय जी आसा ती सरळ मलप्रभेन वचपाक लागलेली आसा. कित्याक जवळ जवळ 5 किलोमीटर लांबायचो जो भुयारी कालवो तेंच्यांनी काडलेलो, त्या कालव्याक खंय तरी गॅप दवरलेले आसा आनी त्या गॅपाक लागून हे जे उदक आसा मोठ्या प्रमाणात ते मलप्रभेन वचपाक लागलेले आसा. गोंय सरकारान हेची गंभीरपणान दखल घेवन हो जो विशय आसा तो केंद्र सरकारच्या निदर्शनाक हाडून दिवपाक जाय. कित्याक म्हादय पाणी वांटप लवाद जे आसा ह्या संदर्भातलो अंतिम निवाडो जो आसा तो दिवपाच्या तयारीक लागलेले आसा. 21 ऑगस्ट ह्या दिसा लवादाची मुदत जी आसा ती सोंपतली आनी त्याच्या पयलीं लवादाक आपलो अंतिम निकाल जो आसा तो दिवचो पडटलो. आनी अशा वेळार कर्नाटकान गोवा बेसावत दवरून आपणालो हेतू जो आसा हो साध्य करपाचो यत्न केल्लो आसा. ही पूर्णपणे अलोकशाही कृत्य आसा कर्नाटकाचें आनी गोंय सरकारान हिची जर गंभीरपणान दखल घेवंक ना जाल्यार कर्नाटक आपल्या एकंदर षडयंत्रान यशस्वी जातले हातून मातूय दुबाव ना. विधानसभेचे कामकाज सस्पेंड करून फॉर्मेलिनाचेर खासा चर्चा घेवची म्हूण काँग्रेसीन सोमारा परत स्थगन प्रस्ताव हाडून प्रस्नोत्तर तास आडायलो. विरोधी पक्ष फुडारी बाबू धरून 16 जाणांनी प्रस्ताव हाडिल्लो. पयल्या 2 दिसांत विधानसभेचें कामकाज 7 फावटी तहकूब जालां. सोमाराय तेंच. ह्याच विशयाचेर लक्षवेधी सुचोवणी चर्चा आनी जापेक आसा तेन्ना उलोवचें म्हूण सांगून सभापतीन काँग्रेसीचो थाराव परत भायर मारलो. आणि मागीर तुम्ही परत ताजे म्हणटात की क्वेश्चन आवर, तुम्ही क्वेश्चन आवरचे पयलीं घेया अशें मेन्शन केल्ला म्हणून सांगलें. आयज आमी परत दिल्ले आसा
जे तुम्ही टाइम टू टाइम 5 फावटी हाऊस एडजॉर्न केले पयली दिसा आणि दुसरी दिसा 2 फावटी हो विषय अर्जंट आसा. 15 लाख लोकांचो प्रश्न आसा. मंत्री अजूनही ते 17 ट्रक खंय गेले ते सांगले मंत्री 17 ट्रक तुम्ही खंय गेले ते सांगले बसा तुम्ही अशे लोकांच्या हेल्थावर खेळपाक शकता. तो दुसऱ्या कोणाक चॅलेंज करता, दुसरो मंत्री आणि कोणाक चॅलेंज करता. अरे चल्ला ऐकू गेला काय चल्ला सारखे तोंडावर काय ऐकू येना ऐकता ते स्पीकरा काढला पुरो तुमकां तुम्ही सगळ्यांनी तोंड बंद दवरलें आसा. तुम्ही सगळ्यांनी तोंड बंद दवरला. तुम्ही उलयतात हे खरेंच हाऊसाक डिस्कशन जावपा जाय म्हणटात. ओपनली सांगात कित्याक भितात. ओपनली सांगात डिस्कशन जावं न्ही म्हणून. माननीय मंत्री ओपनली सांगात डिस्कशन जावपा जाय म्हणून. माननीय मंत्री माननीय विरोधी पक्षनेते यू ॲड्रेस तुम्ही मायकल लोबोने धाडस केला, तुम्ही धाडस करणार. माननीय मंत्री there is basically chaos which is sought to be created intentionally to defame certain members of the house, and this is a very typical method of shoot and scoot wherein certain allegations are made and then nothing is substantiated. If you clarify, then those clarifications are also having no respect. So basically this is mobocracy that is ruling the roost, are going to be tolerated in the state of Goa. I think this is something for the house to debate. Sir, Speaker sir, Honorable Minister has replied, but Speaker sir, I want to just a small clarification. Today, या सभागृहाचे कामकाज दनपारा 12:30 पर्यंत तहकूब केले वता. Rather, it is wastage of the taxpayers' money because you are not allowing to run the house. Tomorrow, some other issue will come. Will this thing be allowed? That means you don't have to follow any rules of the house and abandon all procedural things in the scheme of things. नाटकां करता म्हणून जेन्ना इश्यू फॉर्मेलिटीचो आसा तो घेता म्हटला जाल्यार परतून असेंब्ली बाकीचे प्रश्न एकूच फॉर्मेलिटी प्रश्न गोंयांत आनी दुसरे कसलेच प्रश्न जाल्यार लोकांक हे पीपल आर अवेर. This is all stories created by Congress party. शार उदरगत मंत्री म्हापशेचो आमदार फ्रांसिसाक मुंबय लिलावती हॉस्पिटलांत एडमीट केलो. सुत्रां सांगता ते प्रमाण ताका खर दुयेंस जालां. विधानसभा अधिवेशन सुरू जायत सावन फ्रांसीस विधानसभेंत ना. आपूण अधिवेशन अटेंड करूंक पावचो ना म्हूण खंय तो सीएमओक कळोवन गेला. दुसरे वटेन पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन ढवळीकार सोमारा सांजे विधानसभेत हाजीर जालो. सुदीनाचेर मुंबय उपचार चलताले. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक.